काणकोणा कृष्णा हॉटेल आणि छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्या लागसार अनवळख्यांनी पाकिस्तानाचो बावटो रंगयल्ल्यान बोवाळ पडलो। सभापती रमेश तवडकरान ह्या संबंधी पोलीस कागाळ केली। मजगती हे पाकिस्तानाचे झेंडे रंगोवपा वयल्यान काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार आणि भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकर हांच्या मदीं ट्विटर वॉर आणि उतरांचे शाब्दीक फार पेटले। ह्या प्रकरणात कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान सुनील कवठणकरान गोंय पुलिशेचे लेगीत खर टिकाय केली। पाकिस्तानाचेर मोग करपी लोकांक पाकिस्तानात धाडपाक जाय अशें ताणें ट्वीट करीत म्हटलें। याताच्या ट्विटाक भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकरान प्रत्युत्तर दिलें। रस्त्याचेर पाकिस्तानाचो झेंडो पळोवन कवठणकार कित्याक रडटा? पाकिस्तानाचो अपमान केल्ले खातीर भारतीयांक अटक करपाक जाय काय कितें असो प्रश्न गिरीराज पै वेर्णेकरान ट्विटा वरवीं केलो। निमणे मांद्रे पंचायतीन आश्वे वाठारात 18 विला आणि जुनस वाड्याचेर 70 फ्लॅटांच्या बांदकामाक एनओसी दिलीच। शुक्रारा घेतिल्ल्या खासा बसकेत पंचायतीत हो निर्णय घेतलो। शुक्रारा मांद्रे पंचायतीत खासा बसका आपयल्ली। ह्या बसकेत मांद्रे पंचायतीचे 11तले फकत 8 पंच वांगडी हजर आशिल्ले। उरिल्ले 3 म्हळ्यार ॲडव्होकेट अमित सावंत, उपसरपंच तारा हडफडकार आणि पंचवांगडी किरण सावंत हांच्यांनी बसकेक दाणी मारली। फकत एकलो पंच प्रशांत नायकान ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला। तशेंच पंचायतीन दिल्ली परवानगी फाटीं घेवची म्हणून जागृत नागरिकांनी मागणी केल्या। सोमारा 28 एप्रिलाक कुडतरे माखाजन वाठारात 6 वर्साच्या सावन चलयेक मारपेट करून तिचो खून करपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो। पिवपाचें उदक दिवपाक मनाय केल्ल्यान सलीम ह्या दुबावितान सावन चलयेक बडयेन मारपेट केल्ली। उपरांत हे चलयेक हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन ताका मरण आयिल्लें। ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटकीच ह्या दुबावितान थंयच्यान पळ काडिल्लो। बापायन आपल्या सावन चलयेचो खून केला अशी कागाळ सावन चलयेच्या आवयन केल्ली। मात सलीम दंबळ हो त्या चलयेचो बापूय नासून तिच्या आवयचो इश्ट आशिल्ल्याचे मुखार आयले। खून करून फरार आशिल्ल्या सलीम दंबळ ह्या दुबाविताचो सोद घेवन मायणा कुडतरी पुलिशेन ताका गदग कर्नाटकांतल्यान अटक केलेली आसा। क्रायम ब्रांचीन उत्तर गोंयांत मटक्या आड अचकीत धाड घालून 12 बुकींग धरली। तशेंच 12 एजंट आणि 3 मटके ऑपरेटरांक लेगीत धरिल्ले आसा। वट्ट 25 जाणां आड गुन्यांव नोंद जाला। क्रायम ब्रांचीन 12 वेगवेगळी प्रकरणां नोंद केल्यात। पणजे, म्हापसा, पर्वरी, मडगांव, वास्को, फोंडा, मांद्रे, पेडणे वाठारात मटका बुकिंगा आड कारवाय जाली। तांचे कडल्यान मटक्याक लागपी साहित्य लेगीत जप्त केला। मडगांव शारात पेट्रोलिंग करता आसतना येरादारी नेमांचे उल्लंघन केल्ले पुलिसांचे नजरेक आयले। योग्य परवानो नाशिल्ले फुटपाथाचेर पार्क केल्ल्यो 2 रेंट अ बायक पुलिसांक दिश्टी पडल्यो। तशेंच मॉडिफायड आणि नंबर प्लेट नाशिल्ले 2 दुचाकी मेळ्ळ्यो। पुलिसांनी ह्यो 4 दुचाकी जप्त केल्या। मडगांव येरादारी पुलिसेन ही कारवाय केली। मडगांव शारात पेट्रोलिंग करता आसतना येरादारीचे नेमांचे उल्लंघन केल्ले पुलिसांचे नजरेक आयले। योग्य परवानो नाशिल्ल्यो फुटपाथाचेर पार्क केल्ल्यो 2 रेंट अ बायक मॉडिफाय केल्ल्यो, त्याच बरोबर तांकां नंबर प्लेट नाशिल्ल्यो 2 बायक सापडल्यो। 2 दुचाकी मेळ्ळ्यो। पुलिसांनी ह्यो 4 दुचाकी सध्या जप्त केल्या।
सालिगांव वाठारांत आशिल्ल्या सुक्या कोयराच्या प्रक्रिया प्रकल्पाचो अभ्यास करपाक आपूण पालिका मंडळा सयत गेल्लो. हो प्रकल्प सगळ्या तरेच्या सुक्या कोयराचेर प्रक्रिया करता. हो प्रकल्प उबारपाक इन्व्हेस्टमेंट करपाची गरज आसा. ह्या प्रकल्पाचो धनी हो प्लांट उबारता. फकत आमी तांकां 4 ते 5 हजार चौखण मिटर जमीन दिवपाची गरज आशिल्ल्याचे मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगले. अशा तरेचो प्रकल्प सुरू केलो जाल्यार सुक्या कोयराची समस्या सोडोवपाक पालिकेक शक्य आसा आणि ह्या विशीं पालिका मंडळाची बसका घेतले. तशेंच ह्या प्रकल्पा खातीर सुवात सोदपाचें लेगीत काम चालू आशिल्ल्याचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगले. बेरेस्तारा मायणा कुडतरेच्या सेंट रिटा चर्चीच्या मैदानाचेर 18वी रिबेलो पंडाल फुटबॉल सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तींत आंबावली बॉयज केपें पंगडाक हारयत कुडतरेचो कार्मेल बॉयज पंगडान सेमी फायनलींत प्रवेश केलो. सुरवेक आंबावली बॉयज केपें आनी कार्मेल बॉयज दोनूय पंगड बरे खेळ्ळे. दोगांचे स्कोर समान आशिल्ले, मात सर्तीच्या 24व्या मिनटाक कार्मेल बॉयज पंगडाच्या वेलरॉय फर्नांडीस ह्या तरणाट्यान गोल मारली आणि कार्मेल बॉयज जैतिवंत जावन सेमी फायनलींत तांच्यांनी प्रवेश केलो. नुस्तेकारांक 2023च्यान अनुदान मेळोवंक नाशिल्ल्यान नुस्तेकारांनी हुस्को उक्तायला. नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा 2 बसका जावन लेगीत मुख्यमंत्र्यान अनुदानाच्यो फायली आडून दवरल्यात असो थेट आरोप नुस्तेकारांनी केला. हातूंत मुखेलमंत्र्यान लक्ष घालून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी ह्या नुस्तेकारांनी केला. 2023च्यान नुस्तेकारांक अनुदान मेळोवंक नाशिल्ल्याचो दावो ह्या नुस्तेकारांनी केल्लो आसा. नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा 2 बसका जाली तरी लेगीत मुख्यमंत्र्यान अनुदानाच्यो आमच्यो फायली आडून दवरला अशी कागाळ ह्या नुस्तेकारांनी केलेली आसा. हातूंत मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून तांचो जो प्रश्न आसा तो बेगोबेग सोडोवचो अशी मागणी ह्या नुस्तेकारांनी केला आणि आमचे अनुदान बेगिनांतले बेगीन आमकां दिवचे अशी मागणी नुस्तेकारांनी केला. नुस्तेकारांनी 2 फावटी बसका लेगीत घेतिल्ली. भक्तांच्या उल्याक धांवपी आई अशी श्री लयराय देवीची ख्याती आसा. शुक्रारा फातोडेच्यान धोण भक्तगणां सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या भक्तांची पावलां शिरगांवां वळपाक लागली. जात्रे निमतान पुराय शिरगांव वाठार मंगलमय वातावरणांत आनी भक्तिमय वातावरणांत न्हांवन गेल्लो आसा. धोण भक्तांच्या साक्षीत जात्रेच्यो परंपरा आनी विधी सुरू जाल्ल्यो आसा. राती शिरगांवां भक्तांचो महापूर येता. असो जात्रे निमतान वेगवेगळ्या स्टॉलांची व्हडली फेरी लेगीत थंय उबारिल्ली आसा. जात्रेचें खाशेलपण म्हळ्यार आकर्शण आशिल्ले होमकुंड रचून तयार आसा. मध्यान रात्री उपरांत अग्निदिव्य जाता. देवी सयत हजारांनी धोंड भक्तगण ह्या होमकुंडांतल्यान अग्निदिव्य करतात. पुराय देश विकसीत जातानाच देशाचेर आयिल्ले संकश्ट पयस जावचे अशी प्रार्थना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें श्री लयराय देवी कडेन केली. सगळ्यांचे कल्याण करचे असो आशिर्वाद मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान श्री लयराय देवी कडेन मागलो. जात्रे निमतान शुक्रारा मुखेलमंत्र्यान श्री लयराय देवीचे दर्शन घेतले. तशेंच भक्तांक जात्रेची परबी लेगीत भेटयली. लयराय देवीच्या जात्रे निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपल्या घरकान्नी सयत शुक्रारा सकाळी शिरगांवच्या श्री लयराय देवीचे दर्शन घेतले. सगळ्यांचे कल्याण करचे तशेंच देशाचेर आयिल्ले संकश्ट पयस करचे अशी प्रार्थना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें श्री लयराय देवी कडेन केली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. जम्मू काश्मीरात कंटिन्यूअस पावस पडत आसा. मुसळधार पावसाक लागून अखनूरच्या चिनाब न्हंयच्या उदकाची पातळी बरीच वाडल्या. व्हिडिओमध्ये अशें दिसून येता की डोंगराळ भागात मुसळधार पावसाक लागून चिनाब नदीच्या उदकाची पातळी बरीच वाडिल्ली आसा आणि ताका लागून प्रशासनान अलर्ट लेगीत जारी केल्लो आसा. प्रशासनान लोकांक न्हंय देगेच्या वाठारांत वचपाक टाळचे अशें सल्ले लेगीत दिल्ले आसा. जम्मू काश्मीरात सध्या कंटिन्युअस मुसळधार पाऊस चालू आसा. ह्या मुसळधार पावसाक लागून अखनूरच्या चिनाब न्हंयच्या उदकाची पातळी जी आसा ती बरीच वाडिल्ली हांगासर दिश्टी पडटा आणि व्हिडिओमध्ये जे चित्र दिसता ताका लागून डोंगराळ भागात मुसळधार पावस पडटा आणि ताका लागून चिनाब न्हंयची उदकाची पातळी बरीच वाडिल्ली आसा हें दिश्टी पडटा. हरियाणाच्या भिवानी जिल्ह्यात अचानक आयिल्ल्या वादळ आणि मुसळधार पावसाक लागून जनजीवन विस्कळीत जालें. सुमार अर्धवर पडिल्ल्या जोरदार वाऱ्याक आणि पावसाक लागून शार आणि आशी कुशीकच्या वाठारांत व्हड नुकसाण जालें. जोरदार वादळी वाऱ्याक लागून खुबशीं ठिकाणां पोरणी झाडां तशींच व्हडलीं झाडां हुमकळून रस्त्यार पडलीं, जाका लागून येरादारीची बरीच कोंडी जाली. कांय जाग्यांचेर जाल्यार विजेचे खांब पडिल्ल्यान वीज पुरवठो लेगीत खंडीत जाल्लो. पावसा उपरांत शारांतल्या सकल भागांनी उदक साठलें आनी ताका लागून लोकांक यो वच करपाक व्हड अडचणी निर्माण जाल्यो. हवामान खात्यान हरियाणाच्या कांय भागात जोरदार वाऱ्या सयत पावसाचो इशारो पयलींच दिल्लो. उत्तर भारतात सध्या जोरदार पावसाची पडझड चालू जाल्ली आसा. हरियाणात हवामान बदल जाणवपाक लागला. हरियाणात जज्जर हांगासर मुसळधार पावसान लोकजीण विस्कळीत केली. हरियाणातल्या जज्जर हांगासर मुसळधार पावस पडलो. पावसाक लागून
धान्य बाजारपेठ आशिल्ली त्या बाजारात दवरिल्ले हजारो क्विंटल गंव भिजोन ओले जाले, जाका लागून शेतकऱ्यांचे व्हडा प्रमाणात नुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. खराब वातावरण आणि पावसाचा इशारो दिवन लेगीत बाजार प्रशासनान कसलेच पूर्व सुरक्षा उपाय येवजण करूंक ना, ताका लागून हजारो क्विंटल गंव पावसान भिजून पिड्ड्यार जाले आणि शेतकऱ्यांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाले. पावस आणि वादळी वाऱ्याचो इशारो प्रशासनान ह्या आदींच दिल्लो. हवामान खात्यान लेगीत पावसाचो अंदाज उक्तायल्लो, तरी लेगीत पूर्व सुरक्षा बाजारपेठीन घेवंक नाशिल्ल्या कारणान लाखांनी हजारो क्विंटल गंवाची नाशाडी जाली. उत्तर प्रदेशातल्या मथुरेत जोरदार पावसान उपस्थिती लायली. शारात जोरदार पावसाक लागून कांय वाठारांनी हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्ल्याचे चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. मथुरेत रस्ते उदका पोंदाक गेले. ही कांय चित्रां जी तुमी पळयतात. रस्त्या वयल्यान यो वच करपाक लेगीत लोकांक बरेच त्रास जावपाक लागले. दोपरां मेरेन रस्त्यांचेर उदक साचले. उत्तर भारतात सध्या अचानक हवामान बदलावाक लागून पावसाची पडझड चालू आसा. उत्तर प्रदेशातल्या मथुरेत जोरदार पावसान उपस्थिती लायली, हाजेरी लायली आणि शारात जोरदार पावसाक लागून कांय वाठारांनी रस्ते लेगीत उदका पोंदाक गेले. लोकजीण लेगीत विस्कळीत जाल्ली मथुरेत पळोवपाक मेळ्ळी. उत्तर भारतात सध्या जोरदार पावसाची पडझड चालू आसा. उत्तर प्रदेशात हवामानात खूप बदल जाला. नोयडाच्या खुबशा भागांनी मुसळधार पावस पडलो. पावसाक लागून तापमानात लेगीत घट जाल्ली आसा. तशेंच पावसाक लागून लोकांक उश्णते पासून मातसो दिलासो मेळ्ळो. पावसाक लागून खुबशा भागांनी उदक साचले आणि जनजीवन विस्कळीत जालें. जम्मू काश्मीरा साकून उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ह्या भागांनी उत्तर भारतात जोरदार पावसान हाजेरी लायिल्ली आसा. मथुरा उपरांत नोयडाच्या खुबशा भागांनी लेगीत मुसळधार पावसान हाजेरी लायली आणि लोकजीण विस्कळीत केली. मात ह्या पावसाक लागून गरमेच्या दिसांनी लोकांक मातशी थाकाय मेळ्ळी. केदारनाथ धामची दारां शुक्रारा 2 मेक उक्ती जाली. भावीक बऱ्याच दिसाच्यान ह्या सुवाळ्याची आतुरतेन वाट पळयताले. तांची उत्सुकता आतां बाबा केदारनाथ हांचे धाम उगडिल्ल्यान पुराय जाल्ली आसा. शुक्रारा सकाळी 7 वरांचेर वैदीक मंत्रांच्या जपान बाबा केदारनाथाची दारां भाविकांच्या खातीर उक्ती जाली. मंदिराची दारां उक्ती केल्या उपरांत भाविकांक फुडले 6 म्हयने आतां देवाचें दर्शन घेवपाक मेळटलें. केदारनाथ धामची दारां सुंदर फुलांनी सकाळी सजयल्ली दिश्टी पडली. सकाळी 7 वरांचेर शुक्रारा केदारनाथ धामची ही दारां उक्ती केली. भावीक बऱ्याच दिसाच्यान ह्या सुवाळ्याची आतुरतेन वाट पळयताले. तांची उत्सुकता बाबा केदारनाथ हांचे धाम उगडिल्ल्यान पुराय जाल्या. शुक्रारा सकाळी 7 वरांचेर वैदीक मंत्र्यांच्या जपान केदारनाथाची दारां भाविकांच्या दर्शना खातीर उक्ती केली. अयोध्येंतल्या राम मंदिराचें बांदकाम बेगीनूच पुराय जातलें, ज्यांची सगळ्यांक उत्सुकता आसा आणि त्या खातीर राम मंदिराचें बांदकाम वेगान सुरू आसा. मंदिराचें शिखर 161 फूट उंच आसतलें. आतां त्या बांदकामा खातीर फातराचे फकत 8 थर घालपाचे बाकी आसात. त्याच वेळार श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र निर्माणाचे समितीचे अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा हाणें राम मंदिराच्या बांदकामा बाबत म्हत्वाची कांय खबरो दिल्यो. अयोध्येंतले राम मंदिराचें बांदकाम आतां बेगीनूच पुराय जावपाच्या वाटेर आसा. राम मंदिराचें बांदकाम बेगीनूच वेगान सुरू आसा. मंदिराचें शिखर 161 फूट उंच आसतलें आनी ते बांदपा खातीर फातरांचे फकत 8 थर लावपाचे बाकी आसात. विझिंजम आंतरराष्ट्रीय खोल दर्यांतल्या बहुउद्देशीय बंदराचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार राज्याचे मुख्यमंत्री
पिनाराई विजयान लेगीत थंय आपली उपस्थिती लायली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाणें विझिजम आंतरराष्ट्रीय खोल उदकाचे बहुउद्देशीय सागरी बंदर राष्ट्राक समर्पित केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या स्वागता खातीर थंय जोरदार आनी जय्यत तयारी चालू आशिल्ली. विझिजम आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंट डीप वॉटर बहुउद्देशीय सागरी बंदर हो केरळ सरकारान सुरू केलेलो एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प जावन आसा. तिरुअनंतपुरात अदानी आणि शशी थरूर हांच्या मुखारूच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन कोणाची नांवां घेनासतना कांय जाणांचेर निशाणो साधलो. तिरुअनंतपुरम हांगासर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्यांनी विझिजम आंतरराष्ट्रीय खोल दर्यांतले समुद्री बंदर बहुउद्देशीय बंदराचे उद्घाटन केले. ह्या वेळार तांच्यांनी ह्या बंदराचे फायदे लेगीत लोकांच्या मुखार सांगले. इतलेंच न्हय जाल्यार तांच्यांनी विरोधकांचें नांव घेनासतना विरोधकांचेर टिका लेगीत केली. ह्या उक्तावण सुवाळ्यात अदानी आणि शशी थरूर हांच्या मुखारूच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन कोणाचें नांव घेनासतना तांचेर आपलो निशाणो साधलो. तिरुअनंतपुरम हांगासर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें विझिजम आंतरराष्ट्रीय खोल उदकांतले समुद्री बंदर बहुउद्देशीय बंदराचें उक्तावण केलें. दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाणें देवी योजने अंतर्गत कुशक सेवा नगरांतली कुशक नाला DTC बस डेपोंतल्यान 400 ई बसींचे उद्घाटन केलें. ह्या वेळार मनजिंदर सिंग सिरसा, आशीष सूद हांचे सयत खुबशे फुडारी थंय उपस्थित आशिल्ले. ह्या सगळ्यांनी बसींक हिरवो बावटो दाखयलो. त्या उपरांत धर्मेंद्र प्रधान हाणें रिबीन कापून ह्या बसींचे उक्तावण केलें. त्या उपरांत दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बन्सुरी स्वराज, मनजिंदर सिंग सिरसा आणि धर्मेंद्र प्रधान हांच्या वांगडा तांच्यांनी बसींतल्यान ह्या ई बसींतल्यान प्रवास केलो. खरें म्हटल्यार दिल्ली सरकार दिल्लींतल्या प्रत्येक वसाहत आणि प्रत्येक परिसरांतल्या सार्वजनीक वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर काम करीत आसा. पंजाबच्या बाजारपेठांतल्यान 60 लाख टना परस मायज गंव उखलपाच्या कामाक कळाव जालो आनी व्हड समस्या उप्रासली. ह्या पंजाबांतल्या खराड मंडीचे व्हिडिओ आसात. त्या जाग्यार गंव उखलपाच्या समस्येक लागून थंयचें काम विस्कळीत जालें. गंव वेळेचेर उखलूंक नाशिल्ल्यान बाजारांत गंवाच्यो राशी सांचून उरल्यो आनी ताका लागून कामांत आडखळी येयली. माजी भारतीय क्रिकेटपटू कपिल देव हाणें उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांची भेट घेतली. ह्या वेळार कपिल देवान योगी आदित्यनाथाक एक झाडाचें रोप भेट दिलें. त्या उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान कपिल देव हांकां एक शोपीस भेट दिलो. दोनूय दिग्गजांनी हांसत हांसत फोटो लेगीत काडले. भारताचे माजी क्रिकेटपटू कपिल देव हांच्यांनी उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांची भेट घेतली आणि तांची भेट घेवन तांकां एक धाकटेशे झाडाचे रोपटे भेट दिली. जाल्यार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथान तांकां एक शोपीस भेट दिलो. ह्या वेळार तांच्यांनी हांसत हांसत फोटो लेगीत काडले. पहलगाम आतंकी हमल्याचेर उलयतना बॉलिवूड अभिनेता जॅकी श्रॉफ हाणें आपलें दुख्ख उक्तायल्लें आसा. मरण पाविल्ल्या पिडितांचे प्रती सांत्वना केली.
आपूण ह्या गजालेचो निशेध करता अशें म्हटलें. जी घटना घडली ती अमानवता दर्शयता अशें ताणीं उलोवप केले. हे झगडे कित्या खातीर आनी निश्पापांक मारप कितले योग्य म्हणून पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याचो अभिनेता जॅकी श्रॉफ हाणें निशेध केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन बेरेस्तारा मुंबय हांगासर जागतीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनोरंजन शिखर परिशदेचें उक्तावण केलें. थंय तांच्यांनी शिखर परिशदेंत जमलेल्या हजारां परस मायज निर्मात्यांक प्रोत्साहन केलें. आमी तुमकां सांगता की वेव्स 2025 हो 4 दिसांचो कार्यक्रम आसा जो मिडिया आनी मनोरंजन जगाक एकठांय हाडटा. ह्या कार्यक्रमांत अनुपम खेर पासून नागार्जुना मेरेन अनेक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी ह्या शिखर परिशदेक हजर आशिल्ले. जे ह्या सेलिब्रिटींनी ह्या शिखर परिशदेचेर खोशी उक्तायली आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचें लेगीत खूब कौतुक केलें. हरिद्वारात हवामानात बदल जाले. अनेक भागांनी थंड वाऱ्या सयत पावस पडलो. त्या उपरांत लोकांक उश्णते पासून मातसो दिलासो मेळिल्लो आसा. तापमानात लेगीत घट जाल्या. पावसाक लागून ऑफिसाक वचपी लोकांक छत्रेचो आसरो घेवचो पडलो. मात गरमेच्या दिसांनी पावस पडिल्ल्यान थळाव्यांक पावसान थाकाय दिली. मध्यराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज.